आज पळायची रंगीला चपाती 3 कलरा चपाती कशी दिसता चंद दिसता ना अनुपमा भट आमगेल ड्रेसा कुकिंग ಚಾನಲ್ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ हांव एक सान बीटरूटा कुडको आनी एक कॅरेटा कुडको सेपरेट करून कुकरां भितर एक सीट काडून घेता आनी पालक पळायची ब्लँच करून घेता ब्लँच करून घेवची म्हळ्यार एक चिमटी उदकां भितर एक कतकत काडच्यो आनी इमिडिएट काडून थंड उदकां घालचें ते ताजी ग्रीन कलर तशी आसता ते पेस्ट करून घेवची आनी ताका पळयाची एक पालका पेस्टाक एक चिमटी मिठा पीठ घालची आनी एक चिमटी पीठ घालून ते एक पोर्शन कालोवन घेवचें आनी एक पोर्शनाक पळयाची बीटरूटा पेस्ट करचें ताका एक चिमटी मिठा पीठ घालून आनी एक पोर्शन ताजेन कालोवन घेवचें आनी एक आमगेले कॅरेटाची पेस्ट ऑरेंज कलरा पेस्ट करचें ताका एक चिमटी मिठा पीठ घालून आनी एक पोर्शन तांतू कालोवन घेवचें म्हळ्यार आमकां चपाती आमकां एक 2 कपां चपात जेवका जाल्यार ते 2 कप पिठाचे 3 पोर्शन कालोवन घेतल्या जाल्यार आतां पळयाचें हाका एक चिमटी तूप जेवो तेल जेवो लावचें आमी ते पिठाचे गूळ कालोवन दवरला पळय तेल जेवो तूप जेवो लावन आमगेले प्लॅटफॉर्मार की एक पळयार की खंयच्यारी लायक करून अशें पळय रोल करून घेवची दिगूची 3 कलराची अशी आतां हाता तुप्पा पशच्यो तेला पश लायल्यार चंद करून रोल करूं येता 3 कलराचे दिगू रोल करच्यो आनी पळय वयर तिन्नी अशें करून चाबून घेवचें आनी आमी फांती विणल्या वरी पळय ऑल्टरनेट पळय अशी करून विंडून घेतल्या वरी करचें आनी हातान पास पुरा वटू धरचें न्ही रोल केल्या पळयाची दिगूची राज्यूशी जेते पळयलो तुमी चंद दिसता न्हू पळोवच्याक आतां ताजें इक्वल पोर्शन करून कट करून घेवचें पळय अशें करून कट करून घेवचें कसलें मस्त कसलें काम ना बरी सिंपल चेडवांक मात भारी खूश येता पूण मिगेल चेडवान सान आसतना हांव तांकां मस्त करून दिता तशी असल वेरायटीज ऑफ चपाती करून दिता तशी कलरफूल तांणी वेजिटेबल खावच्या म्हाका आशिल्लीची अशी करून दिल्या खाताची पुरसत मेळ्ळ्या टायमार अशी करून दिवची डेली बेजीसार म्हूण न्हय आतां मिगेल नातवा करून दिता आसा ताका भारी खूश आजी चपाती पळोवन ताजी कलर आनी ताजी चंदाय पळोवन उसरना तागेले खुशीन लायक करून चपात खाला आजी आतां पळय आमी ते कट करून दवरलेले पोर्शन आसा पळयाची आमी नॉर्मल चपाती लाटल्या वरीची कसले डिफरन्स ना अशान तशान गोवा पीठ लावन चंद करून चपात लाटून घेवची जस्ट एक काल्लोच्या मात्र आमी फस्ट एक आमकां एक 5 मिनीट चड जावका वर येता वरलेले पुरा सेम मागीर जाय जाल्यार तुमकां पुल्क करून घेवं येता पुल्क करूंकय जाता हाजें ना जाल्यार पळय अशान तशान तूप लावन अशें करून भाजून दिल्यार चेडवांक तुपय पोटा वता न्हय वेजिटेबलय गेल्ले गोवा पीठ प्लस ताजेट तुपात पळय लायक करून भाजून घेतल्यार ते तुपाचे तें पयशे पळय ताका ते एक ग्लॉसी लूक आसा पळय ते आनीकय ते कलर एनहान्स जाता तांकां आनीकय चंद दिसता ते कलर पळोवच्याक अशें करून तूप लावन भाजून घेवन पळय भर चंद करून चपात दवरला हांव हांगा चेडवां पुरो मस्त खूश जाता तुमकां पुरसत मेळ्ळ्या टायमार एक 5 मिनीट टायम दिवन असल चपात चेडवांक करून दिवन पळयाची आनी ही व्हिडिओ कशें चल्ला ही चपात कशें चल्ला म्हूण सांगा तुमी आज पयशी फुडें केला हांवें कसं म्हणून कमेंट सेक्शना भितर घालायची हाका लागीं जाय जाल्यार चटणी की नातल्यार जॅम घालून दिवे तर भाजी करूं येता तुमी पुरा ट्राय करा धन्यवाद.